after frequent follow-ups with the Ministry of Environment, on the 9th of October 2020, a meeting was called up. We had written to this minister that we want a all-department meeting in which the chief town planner was present. We had a chief engineer of the water resource. We had the executive engineer of the PWD highways, along with the assistant engineer. We also had the pollution control board. We had the director of environment. We had the health officials there. All these departments were present, and we put across to them that what are the effects of filling this land. They try to tell us that it's only after the Kale properties was filled that the flooding is happening. I could show them that it's not just in 2002 onwards, but in even much before. I would like to place on record that one of my relatives had drowned in the 1980s over there. And Mr. Agnello Fernandez, my father, and our current MLA, Mr. Churchill Alema, were the ones who recovered the dead body. And even if you ask them, they would be able to tell you that in their childhood also that place was getting flooded. Morning. जे वेस्टर्न बायपास आसा तेका हांव MLA आसतना असेंब्लींत उलयल्लो आनी असेंब्लींत हेंय सांगलें गोवोरमेंटाक तिणें रोड वता आसतना आमचे वयल्यान व्हरो नाका म्हणून म्हणजे बाणालकारां वयल्यान कित्याक हांगा कसलें प्रॉब्लेम जाता आनी जावपाचें आसा तें कोणूच नको. हांगा जायते लोक येता आनी हें सांगता कितें आतां कांय जावंक ना म्हणून. पूण अशें सांगपी बाणालकार भोव थोडे आसा. बाणालकारांक विचारलें जाल्यार बाणालकार म्हणटले आमकां हांगा प्रॉब्लेम जाता म्हणून. कित्याक तांकां प्रॉब्लेम जाले जाल्यार ते आपआपल्या गांवांत वयतले. पूण बाणालकारांक बाणालेच रावंक जाय. एसेंब्लीन सांगलें हें आमकां नाका म्हणून. तरूय आसतना हांवें लेटर घातलेली गोवोरमेंटाक म्हणजे बंद करचो म्हणून. इवन गडकरी कडेन उलयता आसतना हांवें सांगलें हेका आमकां वयल्यान जाय म्हणून ग्रावंड हें नाका. कित्याक आमचें वॉटर स्टोरेज आसा ती ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा. त्या एरियांत आमकां उदक येता वेर्नासान. सो वेर्नासान बाणाले येवन सगळी स्टोरेज जाता. ताचे उपरांत ती रिवरांत वयता. तर आमी हें गोवोरमेंटा कडेन पयलेंय मागलोलें आनी गोवोरमेंटान आमकां आतां इतलो तेंप बंद आसलें हांव आसतना आतां परत स्टार्ट करूंक लागले. तर हें लोकां कडेन मागतात आमी म्हणजे मुखार येवचें आनीक हें बंद करचें म्हणून. इवन आमी हांव म्हज्या रिक्वेस्ट प्रमोद सावंताक सालसेतींत आसल्यान हांचो जीव काडून तुमी रस्तो व्हरो नाका म्हणून. The Punch member in the Benaulim Panchayat. Now the government is taking an initiative of dredging the river Sal, which I feel is useless because they are going to fill up the low-lying area, and filling up a low-lying area and dredging the river makes no sense. So on behalf of the village, I would request the government to do proper study before spending the taxpayers' money and give us a proper report of what will happen when you fill up the low-lying area and what will happen if you just dredge it without, after filling the low-lying area. From 2015 ह्या वर्सासान आमी हो वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट ओपोज करीत आयल्या. कित्याक तो वेस्टर्न बायपास जो प्रोजेक्ट आहा तो प्लॅन आमगे वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी लो लायंग फिल्ड्स आहा हितूंतल्यान प्लॅन केला. आमगे ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन पास केलें रिजनल प्लॅन डिस्कस करता आनी आमी हें स्टेट गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लें की आमकां वेस्टर्न बायपास जायो ऑन स्टिल्ट्स. आनी आज पासून आमगेलो डिमांड टच आसा आनी हें हायकोर्ट मॅटर आहा थिंगाय हो रेकॉर्ड केलो आसा. सो बेनावली सेरावली जो पळय स्ट्रेच आहा हो नॅशनल हायवेन ड्रॉप केला आनी हायकोर्टान तांकां स्टेट गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिलें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी कर म्हणून. आज पासून आमगे गव्हर्मेंटान हेजे वयर कांयच केलें ना.